नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा प्रमळू हे कार्यक्रमाचे आजी हांगा सोयरी जावन उपस्थित आसाची कारवारचे डॉक्टर हेमंत व्ही कामत. नमस्कार. नमस्कार. तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तर हे हांगेलो हांव एक सांचो परिचय करून दिता. त्यांनी डॉक्टर वय जाल्यार आज हांव तांकां हांगा आपयले आसा ते एक डॉक्टर म्हणिल्ल्या किंता चड त्यांनी सनातन धर्मा बद्दल भगवद्गीते बद्दल मस्तीतले लोकांक सांगताची ऑनलाईन क्लासेस घेताची आज काल ताची जास्त आवश्यकता आसा अशी आमकां दिसता. त्या खातीर तांकां आज आमी तांगेले थोडे विचार आमी आयकून घेवया म्हणून आपयले आसा. तांगेले एक सांचो परिचय करून दिता कडे आमी उलोवच्या सूर करी. सर्व परिचित फिजिशियन आणि कार्डिओलॉजिस्ट कारवारचे डॉक्टर हेमंत व्ही कामत. कुमटांत तांगेलो जन्म जालो. श्री विश्वनाथ आणि नागवेणी कामत अळवेकुडी हांगेल तांणी सुपुत्र. अळवेकुडी म्हळ्यार कुमटांत एक अळवेकुडी म्हणून सान गांव आसा. तांगेल प्राथमीक शिक्षण आणि माध्यमीक शिक्षण कुमटांत जालें. तदनंतर MBBS हुबळींत केलें. तदनंतर तांणी जनरल मेडिसिन हो विशय घेवन MD केलें. गव्हर्नमेंट प्रोफेशनल म्हणून 17 वर्ष काम केलें. आत्ता जाल्यार तांणी कारवार आणि आसपासचे परिसरांत लोकां खातीर फिजिशियन कन्सल्टंट म्हणून काम करता आसाचे. तांगेल कुटुंब आध्यात्मिक विशयांत मस्तीतले आसक्ती आशिल्ले निमित्त तांकां हे विशयाक आसक्ती निर्माण जाल्ली उरतली आणि आतां तांणी बरे भगवद्गीतेचे सनातनाचे विचाराचे ऑनलाईन क्लासेस करता आसाचे. वैद्यकीय आणि आध्यात्मिकतेचे एक सुंदर संगम तांगेल विचारांत आसा आणि हे बरे विचार आमकां आजी आयकुच्या मेळटा हे आमगेल भाग्य. तर अनेक पंत तुमकां हे कार्यक्रमात स्वागत. सर, तर पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुम्ही श्री महालक्ष्मी परिपूर्ण जीवन प्रतिष्ठान ह्या संस्थे स्थापन केले. त्याचे बद्दल थोडे आमकां सांगा. संस्थेचें नांवच कशें दिसता की तुमकां तशें श्री महालक्ष्मी परिपूर्ण जीवन प्रतिष्ठान म्हळ्यार एक परिपूर्ण जीवन कशें जगचें म्हणल्या बदलाक सर्व जाणांक माहीत दिवका बोथ थियोरी एज वेल एज प्रॅक्टिकल हें आमी तांकां कोण दाखोवका म्हण हें एक उद्देशान मुख्यतः एक सार्थक जीवन जगका सर्व जाणांनी हे उद्देशान आमी हो संस्था चालू केली. ह्या संस्थे माध्यमांतल्यान आमी वेगळे वेगळे गांवांत वेगवेगळे कण योगासना क्लासेस करतात आनीक रिज्युवेनेशन वर्कशॉप्स पुनरुज्जीवन कार्यागार म्हणून करतात. तांत भितर आमी मुख्यतः थियोरिटिकली आमी सांगतात तांकां की बाबा हें पळय कशें म्हत्वाचें आसा की मनशाक जीवन कशें चलता. जल्म आयलो, शाळे गेलो, शिक्षण घेतलें, पदवी मेळयली, जॉब जॉईन जाला की बिझनेस केला, पयशे कमयले, लग्न जालें, चेडूं जालें, मुखारी हें पुराय करता आसतना ताका देह धारण करचे खातीर आहार जावका, रोटी, कपडा और मकान एंड हेल्थ ह्या 4 गोष्टी का जन्मभर घडत तो वय की नाही. जीवन संपता. शास्त्र कसं म्हणता, आहार निद्रा भयमयितो नॉंच सामान्यमेतत् पशुभिः समानम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण विहीन पशुभिः समानम्. आहार, निद्रा, भय आणि मैथून हे 4 जी लक्षण असायची, आयाम असायची सगळ्यांक कॉमन. प्राण्यांकही कॉमन, मनुष्याकही कॉमन. म्हणून मनुष्य श्रेष्ठत कसं उरली. मनुष्यविद जन्म श्रेष्ठ इदु हाड माडಕೊಳ್ಳ ಬೇಡಿ खुच्चप्पगडी राम पुरंदरदास म्हणटाची कसं ते श्रेष्ठ का त्या सांगता सुभाषित धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः. धर्माची परिपालना ह्या मनशाक सांगल्या. त्या दुखून जीवन आंबे धर्म अळवडसून घेवका म्हणजे तात्पर्य कसं मेगेल म्हळ्यार जीवनांबीत आरोग्य आणि धर्म ह्या दोन्हीशी अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी. दे आर इंटरडिपेंडंट. आता आरोग्य बरे उरल्यार धर्म परिपालन करे. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. शरीर घट्टी उरल्यार धर्म साधन करीत आणि धर्म साधन बरी जाल्यार म्हणजे आमकां धर्मांतर आमी चल्ल्यार आमगेलें आरोग्य आमगेलें ताच्यान बरें उरता.
हे दोन्ही विषय इंटरडिपेंड, ह्या दोन्ही विषयाबद्दल आम्ही जास्ती महत्व सांगतात. आता आरोग्याबद्दल थोडं समजून घेऊया आम्ही. आरोग्य म्हळ्यार कशें नाही, किंवा स्वास्थ्य म्हणटा आम्ही. संस्कृत शब्द ताका स्वास्थ्य, व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड. स्वस्थ म्हळ्यार आमगेलें एक हांव स्वस्वरूपा भितर आसा, आनंदांत आसा. सौख्य, सौख्य म्हळ्यार सुख. सुखाचे विशेषण सौख्य. तातूंतच एक व्यक्ती सौख्यान आसा म्हण सांगल्यार सुख. सुख ही आमगे स्थायी भाव, स्वस्थता. त्या दुखूनची सुखान कशी उरका. प्रत्येक मनुष्य सुखान उरका म्हणटा, पण सुखान उरकाला कशी. सो यू नीड बोथ, धर्म आणि हाच्या. त्या दुखून आरोग्या भितर कशें केल्या म्हळ्यार शारिरीक आरोग्य, भावनात्मक आरोग्य, आध्यात्मिक आरोग्य आणि बौद्धिक आरोग्य. तांबेर सामाजिक आरोग्य बी आयलें. एक थोडो विचार करूया आम्ही. डिटेल काय घेवचे जायना आमकां थोड्या टायमा भितर. थोडं समजून घेऊया. तर शारीरिक आरोग्य कशें करता आमी. सुमार 5000 वर्ष पहिला वाग्भटानं बरल्या, नित्यम हित मित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वक्तः दाता समः सत्यपरः आप्तोपवान क्षमापसेवी आप्तोपवान च भवति अरोगः. म्हळ्यार कसं जालें, नित्य हित आणि मित आहार घे, विहार सेवी एक्सरसाइज कर, योगासन सांगलांची. एक 30 मिनिट्स योगासन करीत, बसून राबून न्हिदून न्हिदून करीत आमी थोडं एक 30 मिनिट्स. किंवा योग सूर्यनमस्कार गुतसा तुमकां सूर्यनमस्कार कशें 10 किंवा 12 ताका पोजिशन सुरताची. प्रत्येक पोजिशन म्हळ्यार एक आसन. स्लोली 1 by 1 स्टेप वचून त्या करीत. टोटल एक 30 मिनिट्स आमी आसन करीत. नंतर कसं सांगिल्लें आसा, आमगेल्या श्वासाचेर आमी कंट्रोल येवंक, ताका आमी प्राणायाम अशें. प्राण आयाम, प्राण म्हळ्यार श्वास, आयाम म्हळ्यार टू हॅव कंट्रोल. 2 नमुने सांगतात आमी. एक उज्जाई प्राणायाम सांगताची, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम सांगतात. प्रारंभा भितर जाय जाल्यार आमी कपालभाती करीत, म्हळ्यार फोर्स्ड इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन करीत. ताद नंतर आमी प्राणायाम करीत. प्राणायाम उज्जाई भितर कसं करता आमी इनहेलेशन एक्झलेशन, श्वास आणि प्रश्वास इक्वल दवरतात, स्लो दवरतात. अनुलोम विलोमा भितर करता म्हणटा म्हळ्यार श्वास फास्ट घेवन प्रश्वास स्लो करतात. पण प्राणायाम कशें म्हणटाची तांगेल प्रकृत तज्ञ लोकांना मार्गदर्शन घेतल्यार बरें. योगासन आमी एकमेकांना पळोवन करूं शकता. 2 जालें. प्राणायामान मस्तीतले बेनिफिट आसाची. मुख्यतः मन शांत जाता. कित्याक म्हण आमगेल्या श्वासाक आनी मनाक कनेक्शन आसा. मन उद्वेग जाता तेन्ना श्वास कसो जाता, एरॅटिक जाता, वय की न्ही. तशींची मन तरी शांत उरल्यार श्वास म्हळ्यार रेग्युलरली जाता, आनीक डीप जाता, आनीक स्लो जाता. हेच टेक्नीक आमी प्राणायामांत वापरून मन कूल करचे प्रयत्न करता. मन शांत जाल्ले निमित्तान कसं जाता, सगळे आमगेले अवयव आसा न्ही हार्मनी जाता. ब्रेन उरच्या फाव आसा, नरमंडल उरच्या फाव आसा, हार्ट उरच्या फाव आसा, डायजेशन उरच्या फाव आसा, स्नायू उरच्या फाव आसा. हाजेन पुरा ऑल एंडोक्राइन ग्लँड्स पुरा हाजें हार्मनी म्हळ्यार इंटिग्रेशन म्हणटा आमी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवान आमकां इतली बर अवयव दिल्यांची, पण हें कसं जाता, एक अवयवान अशें वडल्यार आनी एक अवयवान तशें वरच्यान आसा. ಒಟ್ಟು ಅವ ಏಕನಮನೆಯಲ್ಲಿ हार्मनी भितर उरल्यार वी कॅन गिव मॅक्सिमम आउटपुट. त्या देखून अशी अवयव इवन हांव सांगता तुमकां पतंजलीन अष्टांग योग सांगले पळय, तांत अष्टांग योगा भितर बी हेंच आसा की सर्व शरिराची सगळी कोश, पंचकोश सांगता आमी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश, ही सर्व कोशांची समन्वय, हार्मनी, सो दॅट यू कॅन गिव मॅक्सिमम आउटपुट. तर हे हाका प्राणायाम अगदी बरे पडता. नंतर ध्यान. ध्याना भितर आम्ही कसं करता म्हळ्यार 2-3 नमुने ध्यान आसत किंवा मस्त नमुने ध्यान आसत. पण एक ध्याना भितर आमी कसं करता म्हळ्यार आमगेले विचार, नंबर ऑफ थॉट्स कमी करचे पडटा. विचार कमी कितें करता तर प्रत्येक विचारा मागशी वी स्पेंड अवर एनर्जी. टू कन्झर्व एनर्जी आम्ही विचार कमी करता. हो एक भाग झाला. तर कन्झर्वड एनर्जी कसं आता इट विल बी युटिलाइज फॉर बेटर पर्पज, बऱ्या खातीर विचार. सेकंड कशी आम्ही करीता म्हळ्यार हे कशें साध्य करीत आमी नंबर ऑफ थॉट्स कशें कमी करीत, ओगी बसून आमी ताचे निरोध करीत, चित्तवृत्ती निरोध करे. ना जाल्यार कसं करीत एक पॉझिटिव्ह थॉट घालीत आमी. नेगेटिव्ह थॉटा बदलाक पॉझिटिव्ह थॉट आमगेले पळय नामस्मरण पळय अगदी ब्युटिफूल पॉझिटिव्ह थॉट. देवाल नाम घेते घेते उरल्यार नेगेटिव्ह थॉट्स ना. आतां पळय तुमी हांगा ह्या खुर्चीर बसल्याच, म्हाका बसचे येता ताजेर
जायना. खुर्ची खाली उरला रे हांवें बसू शकतात. तशी मन आमगेल तर आम्ही देवाला स्मरणांतर भरून दवरला रे वाईट विचार नाही. नाजाल्यार मनशास्त्रान कसं म्हणटा जी जागृत अवस्थे भितरी 90% ऑफ द टाइम वी थिंक काय आणि आउट ऑफ दॅट 70 to 80% थॉट युजलेस थॉट्स हे मनशास्त्रान म्हणतात. म्हणून मना भितरी युजलेस थॉट्स येना तशी मना भितर बर थॉट उरता जाल्यार देवाला स्मरण करचें. ते एक म्हणणे आसा मन चिंती ते वैरी न चिंती म्हणून आमगे वैरी बी तितले येवजत की ना की ते उठो मन येवजत उरता म्हणून अशें तरी मनाक तुम्ही बरे एक सकारात्मक विचार घालून दवरचे. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो ब्रह्मबिंदू उपनिषद म्हणता मनशी कारण गीते भितर सांगते कृष्ण परमात्मा की उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मा एव मित्र बंधू मनुष्याला बंधू म्हणून सांगला रे आमगे आत्मा हांग मनच आमगेल दोस्तू मनच आमगेल वैरी. बरे विचार केला रे मन आमगेल दोस्तू वाईट विचार केला रे मनच आमगेले वैरी. अशी जावन मन तर आम्ही निग्रह म्हणजे कंट्रोल करचे म्हणणे मन आम्ही बरे एक वळणाचेर हाडचे म्हणजे कशें आम्ही वायफळ निरर्थक विचारांतल्यान आम्ही बरे विचार म्हणजे नामस्मरणाचेर हाडचे. हो एक भाग जाला. ना जाल्यार मना भितर मना थॉट्स कमी करचे. दोन्ही ह्या जेन्ना आम्ही पॉझिटिव्ह एनर्जी करतात. नामस्मरणान 2 लाभ जातात. एक वाईट विचार येनाचे. सेकंड म्हळ्यार तो विचार बरो जालो. थर्ड म्हणून सांगला रे देवाल शक्ती शब्द स्पर्श रूप रस गंध आणि शक्ती एकत्रित जातात. जोपर्यंत मना भितर देवाल स्मरण चालू उरतलें मना भितर देवूच उरतलो आनी ताचे बरोबर देवाली शक्ती सर्व ऐश्वर्य ह्या दुखून भारी इम्पॉर्टंट. अशी करता करता मनशाक इतलें दिसता की आमच्या सत्संगा भितर काही लोक एल्डर लोक सांगता आशिल्ले मामी कितले गे एकली उरता घरांत म्हळ्यार खंय एकलेच पोता हांव रामस मेगे बरोबर म्हणटा. म्हळ्यार तितलें तांकां जाणवता की ही इज देअर विथ मी देव मेगे बरोबर आसा. खंय आसा भंय कडेन रे देव मेगे बरोबर आसला रे ही स्थिती म्हळ्यार हें पुरा बेनिफिट सांगता. वयस जाल्ली बायलांक बी ही विचार येता. होय तशें जावंक न्हू हें एक बेनिफीट आमकां म्हळ्यार इज ऑल द बेनिफिट्स. आमी आरोग्या खातीर एक ध्यान केलें तेगेची आमी ध्याना भितर तर आमी इनकॉर्पोरेट केला रे किंवा आनीक वेदांता भितर मुखार आमी कसं निधिध्यासना म्हणटात तांचे भितर आनीक मुखार हांव म्हळ्यार देव अहम ब्रह्मास्मी हें ध्यान करताय. तशें जावन ह्या ध्याना भितर मेन इफेक्ट म्हळ्यार मन शांत जावचें. मन शांत जालें ना तर आमकां कितले रोग आसाचे. कांय लोकांक डायबिटीस आसा कांय लोकांक हाय बीपी आसा कांय लोकांक OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर निरर्थक विचार येवचे खोडी म्हणटा आमी कोंकणी भितर ते खोडी येवचे. ह्या सगळ्यांक रामबाण उपाय म्हळ्यार नामस्मरण. आजकाल मेडिकल सायन्स भितर डॉक्टर सुद्दां लोकांक नामस्मरण करा म्हणटात. ध्यानान हाय बीपी अशें लोकांक ध्यान अगदी बरें. सिस्टॉलिक आनी डायस्टॉलिक बीपी कमी म्हण 10 मिलीमीटर तरी कमी करीता ध्यानान. अशी जावंक न्हू ध्यानाचे मस्त बरी इफेक्ट इंटरनॅशनल लेवलाचेर बी पेपर्स आर बींग प्रोड्युस्ड. तुम्ही डॉक्टर उरच्या देखून तुमकां ते दोन्ही हाचे विचार करच्याक एक बरे क्लू मेळटा. अशी आनीक हांव सांगता ताई तुमकां की म्हगेले पेशंट्सांक हांव एडवायज करता. हाय बीपी आशिल्ल्या लोकांक शुगर आशिल्ल्या लोकांक किंवा मानसीक दृश्टीन डिप्रेशन एंग्जायटी आशिल्ल्या लोकांक हांव तांकां सांगता तुमी अमूक जप जपा. देर आर सर्टन मंत्रस स्पेसिफीक मंत्र बी आसाचे जनरल मंत्र आसाचे. उदाहरण विष्णू सहस्रनाम अगदी बरें कसं जाल्यार क्रॉनिक डिसीज म्हळ्यार मस्त काळुरचे गुण करी जायनाशिल्ले बीपी उरो शुगर उरो किंवा मेंटल एंग्जायटी उरो हें उरो किंवा मना भितर निरर्थक OCDs उरो हाका पुरो हाका विष्णू सहस्रनाम आनी जप भारी रामबाण. आमी न्ही इंटरनॅशनल लेवला भितर हें बरें एक्लेम करता आसात. त्या देखून आमगेल्या तर पयलें सांगिल्लें आसा आमगेल्या शास्त्रांत तरी पयलें सांगिल्लें आसा. तर हें मेन म्हळ्यार ध्यानाचे किंवा जपाचे हांव इफेक्ट सांगता. मंत्र जप कांय लोकांक चेडून जायना नाशिल्ल्या लोकांक किंवा कांय स्पेसिफीक प्रॉब्लेम अवयवाचे कोणाक ब्रेना प्रॉब्लेम आसा कोणाक पॅरलिसीस आसा कोणाक नरा प्रॉब्लेम आसा त्या तक्कन सांगता. कित्याक म्हळ्यार एक एक अवयवांक एक एक अधिष्ठान देवता आसा आमगेल्या. मनाक चंद्रू दोळ्यांक सूर्य अशे वेगळे वेगळे ऑर्गन्स आहा. तशें जावन आतां आमी बरेच डॉक्टरला वताचे तेन्ना डॉक्टर कसो म्हणटा तपास करताचे दोळे समज कांय ना पण हाका दिसना म्हणटा. तेन्ना कसं जालें प्राणशक्ती कमी ताजे करता न्ही ओम हरकाय नमः अशी जप वगैरे करची पडटा. तें आमी सांगू शकता. कित्याक म्हळ्यार हें दोनूय गुत्तूरचे देखून म्हाका एड कर न्ही
अनेक सांगता हांव तुमकां की आमी मेडिसीन दिताची, आमी दिलें मेडिसीन तर पेशंटाचेर बरो परिणाम दाखयले, ताका बी देवाला अनुग्रह जावका, डॉक्टराचेर बी अनुग्रह जावका, ताचेर बी अनुग्रह जावका, पेशंटाचेर बी. म्हळ्यार हें सांगड जाता. त्या देखून अशी ह्या दोनयाक हांव त्या देखून कसो करता, म्हगेल्या ट्रिटमेंटा भितर अध्यात्म हाडचे प्रयत्न करता. होलिस्टीक म्हगेलें अंत भितर आसा होलिस्टीक एप्रोच म्हगेलें. होलिस्टीक म्हळ्यार जाता न्हय, अंत भितर खंयच्याक आमगेलें एलोपॅथीक मेडिसीन बरें आसा तें दिवचें. कोणाक आमकां एलोपॅथी भितर बरें मेडिसीन ना, आयुर्वेदा ओके, यू कॅन टेक आयुर्वेदिक मेडिसीन. कोण म्हणटा होमिओपॅथी घेऊ, ठीक आहे. कोण म्हणटा म्हगेली प्राणशक्ती कमी जाल्या, म्हाका हांव थोडं रेकी वगैरे करता, विश्वशक्ती आपूण आवाहन करता, कर न्ही, ध्यान करता, अगदी बरें. तांत भितर विश्व कॉस्मिक एनर्जी मेळटा आमकां, तें कर तूं. अजून आनीक मेन म्हळ्यार देवाला अनुग्रह खातीर. कित्याक की म्हळ्यार कालच कोण तरी म्हणटाशिल्लें म्हाका, तूं देव ना म्हूण म्हणटकीची तूं देवाचेर विश्वास दवर, तुका बरेंपण जाता जेन्ना म्हणून. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या देखूनच आवर फेथ इट सेल्फ वर्क्स. पुराय आमी आमगेल्या महालक्ष्मी परिपूर्ण जीवन प्रतिष्ठानाच्या कार्यागारास न्ही वर्कशॉपा भितर आमी हें सगळें थोडं शिकोवचे प्रयत्न करता. आनी कांय लोकांक प्रॉब्लेम्स उरतात, व्यसनमुक्ती उरता, कारण तुका ड्रिंक्स, ड्रग्स, स्मोकिंग. हाजी सांगता तुमकां कोमटा भितर आमी काय म्हणटा 15 वर्सां मागशें आमी कार्यागार केल्लें. तातूंत एक व्यक्ती येयलो, तो प्रत्येक वेळ म्हाका मेळटा आनी सांगता, डॉक्टर माम त्या दिवसून हांव सिगरेट सोडलें. म्हाका खुशी जाता, म्हळ्यार एक सार्थक न्हय, आनी कळटा तुका. स्मोकिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिव्ह. सांगता तुका काही टायमार सॉर सोडताची, स्मोकिंग सोडचें जायना, पण ही ऑलवेज टेल्स तुमगेलो वर्कशॉप आयला सोडलें, इट इज सार्थक जालें अशें म्हाका दिसता. अशी हें पुराय आमी घेता. किंवा काही लोकांक क्रॉनिक डिसीज उरला रे, आहारा भितर कसं चेंज करनाका, तें हांव तांकां सांगता. हें म्हाका दिसता तुम्हाला पहिले प्रश्नाक शेवटची हें सांगलां. आनी कोण जर रिक्वेस्ट केला, आमी तांकां गांवा भितर वचून सनाचें वर्कशॉप दवरताय. अशी मैसूरा भितर केलें हांवें, बेंगलोरा भितर केलें हांवें, उत्तर कन्नडा तर ओट्ट गांवांत केलां हांवें वर्कशॉप्स. तुम्ही एक बरें पुस्तक बरयलां, जीवन परिपूर्ण जीवन दत्त म्हणून. तर ते पुस्तकांत कसं आसा? हें परिपूर्ण जीवन दत्त म्हळ्यार हें कन्नडान बरयलें बूक. कन्नडान बरयलें बुका हय. हांत भितर मुख्यतः आतां हांव जें सांगलें पळय तुमकां प्रॅक्टिकल, ताजे पुराय थियोरिटिकल भाग दिला हांवें. म्हळ्यार कशें कार्य करता, उदाहरण ध्याना भितर मन कशें कार्य करता, किंवा तुमकां विज्युअलायझेशन करचें. विज्युअलायझेशन म्हळ्यार क्रिएटिव्ह विज्युअलायझेशन म्हणटा, इट्स अ व्हेरी गुड टेक्निक. आमगेल्यान पळय द पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस मायंड म्हणटा आमी, किंवा संकल्प शक्ती म्हणटात. तुम्ही आयकुच्या पावसा पयले काळां भितर ऋषी म्हणून लोकांनी संकल्प केले आनी तें साध्य जालें. प्रत्येकान संकल्प शक्ती आसा, ती संकल्प शक्ती वाडोवका कशी जपान वाडोवची येता, आनीक तुमगेल्या मंत्रान वाडोवची येता, ध्यानान वाडोवची येता. हांव तावळ सांगलें तुमकां, मना भितर विचार तर कमी करते गेल्यार तुमी ती पुरा एनर्जी तुम्ही संकल्पा भितर घालीत. हें कशें आमी करीत, हें सगळें तांचे भितर दिलां आमी. व्यसनमुक्ती लोकांनी व्यसनमुक्ती म्हळ्यार कोणाक ड्रिंक्स आसा, ड्रग्स आसा, कशें व्यसनमुक्ती करीत, ताजे बद्दल कशें मदत घेवीत ताणें शास्त्राचें हें आसा. आनी मुख्य रिती एक थोडो इंट्रोड्यूस केल्या, म्हळ्यार बीपी बद्दल आनी तुमगेल्या ब्लडा भितर कसकसल हें आसा ताजे बदलाक काही रोग, बीपी, शुगर वगैरे अशे लोकांनी साधारण रितीन कशें तांणी हें करता, मॅनेज कशें करता आनी डायटा भितर आनी वगैरे कशें चेंजीस करता हें ताजे बद्दल माहिती दिल्या. मुख्यವಾಗಿ आमगेल्या जिवना भितर वॉट आर द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग अवर लायफ. आमगेल्या जिवना भितर खंयचे फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स करता आसाची, आनीक हें इन्फ्लुएन्स जायनासतना आमी स्ट्रॉंग उरका. ताजे बदलाक हांव कसो करीत. आतां कशें आसता तुमकां की मॉडर्न मेडिसिना भितर सुवानाची बरेचशे आतां एक ताप आयलो, एक टायफॉयड जालें, एंटीबायोटीक दिलें कमी जालें, बट देर आर सो मेनी डिसिजीस, थंय आमगेलें मेडिसीन मात्र पावना. सो हें पळय इंटिग्रेट करचें पडटा. तेन्ना ताका आमी कसं म्हणटा लायफस्टायल चेंजीस म्हणटात, जीवन पद्दती आमी बदलून घेवका. जीवन पद्दती कशी बदलुचें तें आमी ताका मार्गदर्शन दिता. बाबा जिवना भितर म्हळ्यार कशें खालीची अमूक इतलेच न्ही, गोळ गोळ घोळ्ळें म्हणटा पळय यंत्रा पळय, यू आर नॉट ए झेरॉक्स मशीन न्ही. तूं कांय खाली तूं पयशे कमोवचे खातीर ना हांगा, तूं कसं करचें अमूक एक उद्देशा खातीर जीवन जालें तुगेलें म्हणा. पूण तें सार्थक करचे खातीर तें सांगड घेवन वच. जीवन म्हळ्यार कशें तें एक रथ, दोन गाली आसा ताका. एक गाली म्हण सांगल्यार तुका लौकीक जालें, आनी एक गाली कशें जालें की धर्म किंवा अध्यात्म. ह्या दोन्ही गाली तर आमी बरे रितीन पळोवंक घेतल्यार जीवन सुगम रितीन वता. नाजाल्यार तर खाली हांव पयशे मात कमयता, धर्म किंवा अध्यात्म काही करना म्हणून कसं जाता तें चक्र कसं जालें, जाम जालें.
एक चक्र जर कशी राहतो एकगरीसी मुग्गरीसी होगोतिद्द म्हणटा आमी कडेकला कन्नडा तशी जाता आमगे परिस्थिती त्या दुखूनशी एक सुगम रितीन जीवन जावका जाल्यार आमी ह्या दोन्ही हाका सांगड म्हणटात ताका म्हणजे समन्वय आमी साधून घेवन ताळमेळ इरಬೇಕು दोन्ही ಅಂತೂ ताळमेळ उरका हे हाजी पुरा आमी विषय अंत भितर घाला एस्पेशली कशें आसा इमोशनल हेल्थ वगैरे पयलीं कशी शरीर शारीरिक हेल्था बद्दलची आहार कसो घेवका एक्सरसाइज कसं करू इतला काय आशिल्लें इमोशनल मानसिक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेंटल किंवा सायकोलॉजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आजकाल कशें म्हणटा की बुद्धिवंतपणा पेक्षा भावनात्मक स्थिरता व्हेरी इम्पॉर्टंट इमोशनल कोशंट म्हणटा ताका पयलीं खाली IQ म्हणटा आशिल्लें इंटेलिजन्स कोशंट आतां इंटेलिजन्स कोशंटान कशें तुमी एक पदवी मेळोवंक शकता इंटेलिजंट पण तुम्ही बिझनेस सक्सेस जावका जाल्यार इमोशनल क्वेश्चन जावका तुम्ही बाकी लोकां बरोबर कशी मेळोवंक येता ताची किंवा तुम्ही एक मॅनेजर आसात तुमकां हाता खाल लोकां बरोबर तुम्ही कशी बरे तरेन काम करूंक येता ताची मॅनेज करूंक येता हें पुरा करता तुमगेल इमोशनल स्थिरता उरका ह्या दुखूनशी इमोशनल स्थिरता कशें जाल्यार मिटिंगांतल्यान उठून वचचेंची इमोशनल स्थिरता आसल्यार यू विल टेक द पीपल विथ यू अशें हा पुरा येता देखून इमोशनल स्ट्रेंथा बद्दल कसं करीत आमी आनी ताका कसं आमी करता ह्या सगळ्या तांचे भितर ह्या ग्रंथ आमी छोटे ग्रंथ आसा परिपूर्ण इंट्रोड्यूस केला तेच इम्पॉर्टंट आमगे जिवनाक इतलो आयाम आसा देर आर सो मेनी फॅसेट्स ऑफ अवर लायफ त्या दुखून त्या पुरा आमी लक्षांत घेवका हें पुरा कशें गूत आसता की पयलीं धरून आमगेले गुरुकुल सिस्टमा भितर कशें गुरू हें पुरा शिकत आशिल्लें चेडूं गुरू आश्रमा भितर 10-15 वर्सां उरता आशिल्लीं थंय पुरा वेवस्थे भितर शिकता आशिल्लें आतां थंय आसा पुरा शाळें भितर आमगेलें सेक्युलर एज्युकेशन जावंक जाय न्हू धर्माचे पायना जावंक गेला त्या दुखून हें इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता असल एक पुस्तक वाचल्यार पुणीच सुमार ज्ञान मस्त लोक आमकां इन्फॉर्म जाता कितले लोकांनी इंग्लिशान कर म्हूण बी सांगल्या म्हाका पळय मुखार जाल्यार देवा मागीर मस्त चेडवा पर्यंत पावोवचें जाता इंग्लिशान केलें आतां तुमी एक मेडिकल एज्युकेशन घेतलें ताजे नंतर आध्यात्मिक साधनेक केन्ना सुरू केलें हांवें बाय बर्थची अशें म्हणजे आडना कित्याक म्हण आमगेलें कुटुंब धार्मीक कुटुंब अळवेकुडी कामत कुमटा अळवेकुडी कामत कुटुंब आमगेलें थंय आमगेल्या देवळांनी आसा देवळां सगळें एक डे टू डे मस्त धार्मीक कार्यक्रम चलताचे तांचे भितर आमकां आमगेले पेरंट्स घेवन वता आशिल्लीं आई बाबा सानासून घेवन वता आशिल्लीं ताजे नंतर कुमटा तुमकां आसा तुमी बी कुमटेचींचे कितले देवळां आसाची व्हड व्हड देवळां आसाची प्रत्येक देवळां मध्ये कितले धार्मीक कार्यक्रम चलताचे तुमगेल्या नवरात्री भितर व्हड उत्सव अच्युतदासांनी किंवा थंय कीर्तन करता आशिल्लें सांजपणे भितर कीर्तन वता आशिल्लें तो प्रभाव स्वाम्याल हें आसा चातुर्मास आशिल्लें तेन्ना द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी विद्याधिराज तीर्थ स्वामी तांगेल प्रवचन उरता आशिल्लीं त्या टायमार मस्त आध्यात्मिक कार्यक्रम उरता ताजे पुरा परिणाम म्हाका दिसता पयलीं आमचेर जाला कुमटा भितर तें एक आध्यात्मिक वातावरणा भितर वाडल्यांचे आमी तें एक जालें नंतर कशी ओल्ड आमी बरेचशे संस्थेचे परिचय आयलो म्हाका आध्यात्मिक संस्थे पयल्यान ताका जिवना भितर अध्यात्मा महत्व कसं जालें हें कळलें एक वेळ महत्व कळ्ळें नंतर तें आमगे जिवना भितर अळवडसून घेवका हेंय कळ्ळें म्हाका तर जावन थोडो हांव टायम जास्ती काडच्या लागलो ताजे नंतर बरेच संत लोकांले बरेच संस्थेत लोकांक म्हाका परिचय जालो इतलें न्ही ताणें म्हाका साधन करच्याक अवकाश दिलो एक साधन करूच घेतली करता 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 हांव खंय अणेकट्टी कोयमत्तूर लागीं तमिळनाडू भितर कोयमत्तूर लागीं अणेकट्टी म्हूण एक आर्ष विद्या गुरुकुलम म्हणून आसा स्वामी दयानंद सरस्वती तांणी चिन्मय मिशनान तांणी कडेन दुसरी एक ऑर्गनायझेशन स्थापन केलें आर्ष विद्या गुरुकुलम म्हणून थंय मागीर बेजीक अभ्यास जालो भगवद्गीतेचे आनी काही प्रकरण ग्रंथाचे ताजे नंतर आतां हांव चेन्नई भितर स्वामीजी परमार्थानंद म्हणून आसा परमार्थानंद स्वामीजी तांगेल अंडर हांव भगवद्गीता उपनिषद वगैरे अभ्यास करते आसा तांगेले आतां कांय टायम आयलो वगैरे मेळचें तांकां वचून भेटचें तांगेलें मार्गदर्शन घेवचें आनी तांगेले CDs कॅसेट्स वगैरे आसा ऑनलायन तें अभ्यास कर रेग्युलर स्टडी करचें चल्लें ताजे बरोबरीची मागीर तांणी सांगलें म्हाका हें तुगेले जे शिकते आसा तूं त्या 4 लोकांक सांग सो सत्संग सुरू केला हांवें कारवारा भितर मुरलीधर मठांत तूं कडेन थंय श्रृंगेरी शंकर मठ आसा थंय पद्मनाभ स्वाम्याल एक मठ आसता थंय भगवद्गीता किंवा अध्यात्म रामायण किंवा भागवत
हाजी वयर पुराय सत्संग चालू केला आनी वेदांताचे वेगळे वेगळे प्रकरणाचेर थंय सुरू केलें. कशें म्हळ्यार आमी सांगता म्हळ्यार हांव व्हड मनुश्य म्हण न्ही, हांव काय तरी सांगता आसतना हांव जस्ट अभ्यास करता. वेगळें साधन जास्त येता. कृष्ण गीते भितर कसं म्हणटा, अभ्यास केलो हें ज्ञान येत जालें तो केलें, पण जे अभ्यास करून इतर लोकांक सांगता न्ही ताचे किंता प्रिय आनी कोण ना अशें म्हणटा आपणें. ताका आपूण मोक्ष प्राप्ती करून दिता म्हणटा. त्या दुगूनशी भगवद्गीते सत्संग चालू केलें किंवा खंयचेच एक अध्यात्म किंवा वेदांतीकाचें सत्संग चालू केलें. आतां ऑनलायन भगवद्गीता सत्संग चालू केल्याचे कोणाक तरी इंट्रस्ट असल्यार तांणी कॉन्टॅक्ट केल्यार किंवा तांकां ते आमी ग्रुपां भितर घाल्यार तांणी घरा कडेन बसून हाफ एन अवर एवरी सॅटर्डे 6:30 to 7 उरता तांणी जॉयन जावं किंवा कसले हाजे भितर कार्यक्रमा खातीर आमकां कॉन्टॅक्ट करीत. हे कार्यक्रम जाले. आनी एक मुख्य विशय म्हळ्यार भगवद्गीताचें अभियान आनी सोंदा स्वर्णवल्ली स्वामीजी एवरी इयर तांणी एक एक अध्याय घेवन तांणी अभियान करतात. तांचे भितर सक्रिय भाग स्कूल कॉलेजा वयचें, थंय तांकां भगवद्गीते वयरी जिवना भितर अळवडसून घेवचें कशी ताचें म्हत्व, यंगस्टर्सांक कशी इम्पॉर्टन्स आसा तें ताजे वेल्यान माहिती दिवची तांकां. म्हळ्यार चेडूं बरी उरताची गे, चेडूं बरी उरताची पण तांकां मार्गदर्शन मार्ग कितले इन्क्विजिटली प्रश्न विचारतात तांणी. कॉलेज चेडूं आनी पुराय तेची आतां भगवद्गीता आमगेर महान ग्रंथ, प्रत्येकाक तो एक वाच कसो दिसता जाल्यार वाचल्यार अर्थ जायना. तुम्ही इतलं बरें अभियान चलयता आसाची तर ताका ते आत्ताचे चेडूं वाल प्रतिसाद कशी म्हणून म्हाका गुर्त करून घेवची. नाही बरोबर आसा तुमी सांगचें की बऱ्याच लोकांक अशें दिसता की भगवद्गीता म्हळ्यार टफ अशें दिसता. इट इज नॉट लायक दॅट. तशें न्ही. आमी पळय नदी दंडार राबून नदीत आळ पळोवचे प्रयत्न करता तशें जाता. तशें न्ही. आमी उडकात भितन कळटा आमकां नदी कितलो आळ आसा म्हणून. तशींची आमी सत्संग गेल्या नंतर कळटा कित्याक म्हळ्यार वेद आनी उपनिशदां भितर जें एक ज्ञान आसा तें श्री कृष्ण परमात्मान अत्यंत सोंपे भाशेन सुंदर सरळ भाशेन अर्जुना मुखार दवरून आमगेर खातीर सांगलें. आडू भाशे येयल्ली बोली भाशे भितर आसता त्या देखून अर्थ करून आसा. आनी कोण तरी सत्संग घेतलो आनी सांगताची. हांवें मस्त बुक्स चिन्मयाची बुक आसाची, आर्षविद्याची बुक आसा, रामकृष्ण आश्रम बुक आसा, गोरखपूर राजे प्रसाद बुक जावकाच व्हड व्हड बुक्स आसा. सो यू कॅन रेफर किंवा कळतले लोकांना. आतां तर ऑनलायन वर्षा कोणालाय आमी भगवद्गीतेचें आयकूंक घेवचें अळवडसूंक घेवचें इम्पॉर्टंट आसा. त्या देखून हे सर्व मेनली यंगस्टर्स लोकांनी. म्हाका तेची विचारचें आशिल्लें आतांचे यंगस्टर लोकांक तांगेल करियर तांगेल एज्युकेशन हातूंची वेळ वता तर तांकां कसो संदेश दिता तुमी? इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांव सांगू म्हळ्यार अगदी बरोबर आसा आनी अवश्य बी आसा ना म्हणना हांव. पण शास्त्र कसं म्हणटा, सुभाषित कसं म्हणटा, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम. एज्युकेशनान एक कॅपॅसिटी येता, पात्रता येता. पात्रतेन तुम्ही धन आर्जन करू शकता, पैसे मिळवू शकता. पण पैशाचे महत्व कसं जालें? धनात धर्म. पैशानं धर्म परिपालनाचा अधिकार मेळटा. पयले काळां भितर यज्ञ याग वगैरे करत आशिल्ले किंवा तीर्थयात्रे वता आशिल्ले, देवळां बांदयत आशिल्ले, अन्न संतर्पण करत आशिल्ले. हाका परत पयशे नाका. ताजे खातीर पयशे कमावका, ताजे खातीर पयशे कमावका. आनी धनात धर्म धर्मात सुख ततः सुख. म्हळ्यार धर्म परिपालन पुण्य मेळटा, पुण्यानं सुख मेळटा. ना जाल्यार आजकाल कशी असगत तुका की लय पयशे कमयतात लोक सुखोपभोगाकागी कसं आमकां गॅजेट्स जावका पळय घरां भितर. आतां एसी आसा किंवा तूं खाणं पिणं बंगलो कार जावकातले कार हें सर्व आसा. म्हळ्यार सुख उपभोगा खातीर कसं जावका आधुनीक सांगता तें पुराय आसा. सुख आसा एसी आसा पण एसी बसना नाही. एसी बदल ताका शिंक येताची अलर्जी सुरू ताका एसीच जायना ताका. बरें घरां भितर जावकातले गोडशें खावचें कसं डायबिटीस आसा गोडशें खावचें. ओके काय तरी खावया भायर. फास्ट फूड खावं नाका म्हळ्यार बीपी आसा. मीठ जास्ती खावं नाका म्हळ्यार नॉनची म्हळ्यार प्रिती डॉक्टर गेलो आनी तुमी म्हाका डॉक्टर नॉनची खावं नाका म्हणटाची. अशी प्रत्येक विशय आसाची. अगर्भ श्रीमंत खावची कसलें काकडी कुकुंबर खावची कडे एका लागा नाही सांगला तूं मोठ लोकां बद्दल म्हणना हांव. कित्याक म्हळ्यार स्टार्वेशन एमंगस्ट प्लेंटी म्हणटा आमी अशें कितें सगळें आसा पण कांय नाशिल्लें. शारिरीक बी भंय मानसीक भंय सगळीं जाणां आसा डॉक्टर मॉम पण म्हाका विचारतलो कोण ना. अगर्भ श्रीमंत गांव बरी रिलेशन आसा ओट्टो आसा म्हाका विचारता. एकले कोण तरी विचारता म्हाका डॉक्टर मॉम
की हांव कशी आसा म्हणून. म्हळ्यार हाका म्हणटा जी एमोशनल डिपेंडन्स लोकांचेर उरूंक न्हू, एस्पेशली एज जाता म्हाका कोण विचारना. म्हळ्यार हताश भावन डिप्रेशन. कितले लोकांक जावका तुमकां, अगर्भ श्रीमंत लोक, लॉट ऑफ पीपल वेस्टर्न कंट्रीजां भितर एंटी डिप्रेशन कितले सेल जाताची. इट इज बिकॉज ऑफ दीस की भावनात्मक मेगेले एक स्टेबिलिटी खातीर हांव लोकांचेर डिपेंड जाता. ते पर हळू मेगेले आमचे भितर भजगोविंदम भितर हाणें सांगिल्ले वरी, शंकराचार्यान सांगिल्ले वरी, जो पर्यंत पयशे कमयता तो पर्यंत किंमत. पयशे कमयत ना जाल्यार भितर कोण विचारतलो ना. कितलो हताश भावन जाता, कोणा खातीर हांवें इतलो केलें. सो हांव कसो करता म्हळ्यार मेगेल सुखा खातीर, मेगेल भावनात्मक स्थिरते खातीर जगाचेर अवलंबून उरचें ना. हांव मेगेल चेडूं बी सांगता, डोंट डिपेंड ऑन दीस वर्ल्ड, डिपेंड ऑन गॉड. नोबडी इज इंडिस्पेन्सेबल इन अवर लायफ. आमगेल जिवना भितर अशी व्यक्ती कोणूय ना की हाण जायना जाल्यार जायना म्हाका, देव मात्र. तातूंत फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंडन्स टू गॉड डिपेंडन्स टू सेल्फ डिपेंडन्स. देव पुरा उट्टुकण देव पळयता मेगेल्या भितर हांव देवा पळोवका. अहम ब्रह्मास्मी ही अंतिम स्थिती. हांवच देव म्हणले एक हक्के काम. कित्याक म्हळ्यार आय एम आत्मा, एवर फ्री आत्मा. मोक्ष इज माय व्हेरी नेचर. तातूंत आनंद अवस्था आसा, सचिदानंद अवस्था आसा, ही मेगेल अवस्था. देखूनच शास्त्र कसं सांगता, सुख भायर सोदना किया. भायर सुखां भितर सुख ना. तातूंत सुख सोदका आमी आंतर्या भितर सोदका. तातूंत भगवद्गीते भितर कृष्ण कसं सांगता की यज्ञ दान तप हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्वाध्याय. यज्ञ म्हळ्यार कसं न्ही, यज्ञ म्हळ्यार परोपकारा खातीर केलें खंयचेच एक निष्काम कर्म यज्ञ. आमकां गृहस्थ लोकांक 5 नमुने यज्ञ सांगले. देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ आनी देवयज्ञ ना भूतयज्ञ. ही 5 देवा खातीर एक कांय आमगे दिनचर्ये भितर देवधर्मा खातीर कांय कर, पितरां खातीर कांय कर, गुरु किंवा शास्त्रा खातीर कांय शास्त्र अध्ययन वगैरे कर, इतर फेलो ह्युमन बिंग खातीर कांय कर, प्राण्या खातीर कांय. ही 5 यज्ञ सांगला. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यः. यज्ञ कर्म समुद्भव. गीते भितर सांगता अन्नान मनुष्याल जन्म, उत्पादन आनी मेंटेनन्स. अन्न कशें निर्माण जाता, पावसान. पावस कशें येता, यज्ञानी. आनी यज्ञ कशी, मनुष्याल कर्मानी. तातूंत मनुष्यानी पंचयज्ञ करता ताजे निमित्तान मळे बेळे सुभिक्षते. आनी मनशाक जबाबदारी आसा, अख्खा सृश्टीची जबाबदारी. कित्याक मनुष्य अत्यंत प्रगत प्राणी. तातूंत अख्खा जग बरे रितीन चल सारकें जबाबदारी कोणाली, मनुष्य. 5 यज्ञ करता ताणें आनी 5 यज्ञान मळे बेळे व्हडले रितीन जावका, सगळ्याले बऱ्यापण जावका. यज्ञ जाले. दान व्हेरी इंपॉर्टंट. गुड आसा वय की न्ही. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ವೈ की न्ही. त्यानंतर तप. तप आंबे वाक तप, अनुद्वेगकरम वाक्य. हें सांगता कृष्णान सगळें सांगलां गीते भितर. तातूंत आमी कसो करचें, अभ्यास करचें. जे ते आसा एकतरी ओवी अनुभवावी. मराठीन संतान सांगलें एकतरी ओवी अनुभव. 700 ओवी आसाची. तातूंत एक ओवी म्हळ्यार श्लोक. एक श्लोक तरी जिवना भितर तूं हाडल्यार धन्य जालें. तातूंतच हें इम्पॉर्टंट आसा. अभ्यास करचें, समजून. स्वाध्याय व्हेरी इम्पॉर्टंट. तातूंत यज्ञ, दान, तप आनी स्वाध्याय. साधारण भगवद्गीतेचे थोडे अभ्यास करचो. तावळ तुमकां सांगलें भगवद्गीता अर्थ जायना म्हणून सांगलें. ताणे भितर एक साशी काणी सांगता. 1 मिनिटा भितर हांव तुमकां. एक अज्ज आशिल्लो, ताका एक नातू आशिल्लो. तो अज्जाक बरें हेल्प करत आशिल्ली. सकाळी फुल्ल काडचे वचें, ताका फुल्ल हांडीवचें, धुवन हांडीचें, परडेम जावचें. कोण अज्ज कसो करता, पूज बीज करून प्रसाद दिता आशिल्लो. अज्ज एक भगवद्गीता वाचता आशिल्लो. 1 तास बरी. हो बी तागे बरोबर बसता. थोडे दिवस बशिल्ले नंतर हो म्हणालो अजय ननगेन अर्थ आगोदिल्ला. हेका म्हाका अर्थ जायना म्हणालो. तेन्ना कळ्ळें म्हळ्यार संस्कृत आनीक तितलें सांग चलना वता. ताजे अर्थ जायना जाल्यार हाडणारे. अर्थ जायना तुका आयकूं का अशें म्हणालो. अदे हांगे म्हणटा तुका शिकयता म्हणालो. थंय पळय थंय एक कोळशे म्हळ्यार तुगेलें इद्दली कोल. पयल्या काळान भितर तें इंगाळ्याचें करता आशिल्लें पयला उजो. इंगाळ घालचील आशिल्लें. तें इंगाळ घालून काळें जालें तें. तो म्हणालो अजय म्हणालो थंय पळय बांय आसा पळय दूर, बांयच्या उदा भर घेवन म्हणालो. चल्लो हुशारू विधेय वचून उदा भर घेवन येयलो. कसो जाल्यार तो चिलांत उदा तुवें तें सण बिन चिल तें जूट बॅग तें उदा पर पण घालें. 2-4 वेळ वचून आयलो.
उदा पुरा पळून गेलाय. तो म्हणटा आज्या हांते भितर उदा राब ना. तू चौकाच आयल दिसता. धांवन यो म्हणालो. गेलो चल्लो आनी परत संद कोण आनी परत उदा भरले आनी आयला. उदा भरला 8-10 वेळ गेलो. इतले गेला उदा राब ना तू बेगीन बांय दूर आशिल्ली येवो पर्यंत पुरा पण तो म्हणा आज्या आज्या हें काय जायना हें तूच दवरचील आनी तू उदा हाडची जायना म्हणालो. आनी तू उदा राब ना म्हणालो. अज्ज म्हणालो बरोबर आस रे देवा आनी तू उदा राब ना होय पण कसं जालें पळय आतां तू 8-10 वेळ ते उदा हाडील निमित्तान तो काळ कुट्ट जाल्लो कसं शील घरे जालें. तशी जी भगवद्गीता तू कळना भगवत मात्या राब ना म्हणून विचार करनाका. भगवत वाचन करता करता मन शुद्ध जाता, चित्त शुद्ध जाता, मना भितर विचार बरे येतात, देवाल विचार येतात, ध्यान बरें लागता, जप करता बरें जाता. त्या देखून तो सत्संग जालो. भगवद्गीताचे अभ्यास करचे म्हळ्यार सत्संग जालो. कृष्ण कळना जाल्यार अभ्यास केल्यार ऐकल तरी कळना. कृष्ण गीते 18 अध्याय सांगता केवल श्रद्धेन ऐकल्यार ताका स्वर्ग प्राप्ती. अभ्यास केल्यार ज्ञान योग ज्ञान यज्ञ आणि हे अभ्यास करून कोणाक सांगता तो आपणा भितर एकरूप जाता अशें म्हणटा. त्या देखून भगवद्गीता अत्यंत श्रेष्ठ आसा. कित्याक हांव अनुभवला तातूंत भितरी म्हगेल्या जिवना भितरी मस्त अनुभवला. पेशंट लोकांक हांव कितलेकी लोकांक सांगूंक न्हू तांकां बरे परिणाम आयला तांतल्यान. पण एस्पेशली क्रॉनिक डिसिजा भितरी अगदी परिणाम जाता. आनी तेन्ना मनुश्याक जीवन तांगेलें परिपूर्ण जीवन जावचे बदलाक ताका हेल्प जाता अशें म्हगेलो वैयक्तीक अभिप्राय आनी अनुभव मुख्य म्हळ्यार. मागीर मुखार प्रश्न अशी आशिल्ली की तुमगेले जिवनांत आयिल्ले बरें किंवा अशी वायट उडगास आशिल्लो अनुभव म्हणून तुम्ही आता एक सांगले पेशंटांक हे असे आनी खंयचे अनुभव आसा? अनुभव म्हळ्यार कशी जिवनात अळवडून घेतल्या नंतर मेन म्हळ्यार देवा बदला श्रद्धा वाडली. देवा बदलाक श्रद्धा वाडली. सेकंड म्हणून सांगल्यार मनाची शांतता वाडली. मृत्यू भय आशिल्लो पहिला मृत्यू भय कमी जालें. कित्याक म्हळ्यार केन्ना कळ कृष्ण गीते भितर सांगता अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भासजे अगतासूंश न गातांश गतासूंश गताशूंश नानुशोचंती पंडिता. अशी लोकां खातीर गेल्ल्या लोकां खातीर ज्ञानी लोक चिंता करनाचे. हें केन्ना कळलें जातसी ध्रुव मृत्यू म्हणना पडकना मृत्यू भंय गेलें. त्या देखूनच मृत्यू भंय गेल्या नंतर जिवना भितर स्थिरता येयली. स्थिरता येयली हे अशी आनी जिवना भितर मस्त अनुभव आयले ज्या निमित्तान म्हाका धैर्य आयलें आनी हे अंत भितर आध्यात्मीक मार्गा भितर मुखार वचपाक म्हाका इम्पिटस मेळ्ळें. मस्त अनुभव जाल्याचे आनीक ताजे निमित्तान शारिरीक मानसीक आनीक भावनात्मक दृश्टीन स्थिरता आनी आध्यात्मीक प्रगती अशी बरें जालें. आनीक घरांत लोकल बी ताका हें आसा. वय आता हे इतलं आध्यात्मिक आणि तुमगे मेडिकल प्रॅक्टिस हे उठून तो वेळ काय तुमका मेळचो दिसना ताका घरचे लोकांना सपोर्ट जावका तो तुमका कशी? एज अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर सुद्दां मस्त टायम मेगल भायर वत आशिल्लो पेशंट्सांनी हांगे बरोबर तेन्ना बी बिजी आशिल्लो हांव. कडेन आध्यात्मीक साधने बी थोडो टायम काडचो पडटा. बरो आमगे आध्यात्मीक साधने घरां भितर मस्त आमकां सपोर्ट आसा. बायल जावं चेडूं जावं तांगेले बरेचशें आसा कश्ट मदत करतात तांणी म्हाका. आनीक कसलेंशें ना म्हगेले मिसेस किंवा चेडूं जावं सत्संग अटेंड करताची गीतेच्या अभियाना भितर म्हाका मदत करताची हें पुराय आसा. तशें जावंक न्हू घरा कडच्यान सपोर्ट कसल्याची सुरवात घरासाना जावका. बरोबर आमगेल कडच्यान जावका. टू स्टार्ट फ्रॉम मी बरोबर आसा तुमी म्हणलें. आमी पळोवंक त्या देखून आमी पळोवंक येवन अशी लोकांनी हळू हळू अलवडचूंक येवका. त्या मनशां भितर कांय तरी चेंजीस उरले मात ताणें सांगिल्लें भितर नाजाल्यार अर्थ ना न्ही. शाब्दीक ज्ञान नाही पळय हांग भितर प्रॅक्टीस भारी इम्पॉर्टंट. आधी केले मग सांगितले. आम्ही पहिले अळवडचूंक येवका आम्ही अनुभव घेवका आमगेलो अनुभव आमी भितर लोकांक सांगता तेन्ना पडटा तें. एक समाज सुधारका बरे समाज निर्माण जावका म्हणून आणि तुम्ही इतलं काम करता आसाची देवाले स्फूर्तीनं तुमकां हेवटो जाता आसा मुखार अशी तुमगेली काम वाडो आमकां समाज बांधवांक आमकां ताजो एक उपयोग जावो आमकां बी तो दृष्टिकोन निर्माण जावो अशी सांगून आजी हे तू कशी वेळ गेली म्हणून म्हाका कळना आयकोवचें बरें वाटलें. आणि सर्वान हे ऑनलाईन बी त्यांनी क्लासेस घेतात ते ऐकल्यार सर्वांक ताजो फायदो. स्पेशली युवा लोकांक पळय आजकाल आयटीन तू बीटीन तांणी कशी तांकां ऑफिसां भितर स्ट्रेस आसा घरां भितर स्ट्रेस आसा समाजां भितर स्ट्रेस आसा उदकाचे प्रॉब्लेम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम हे पुरो आसा. कशी दे ब्रेक डावन
ताजे खातीर एक हे आध्यात्मीक एक अडीपाय बरे उरला रे. कोविडा भितर पळय कितले लोकांक नोकरीन काडले, कितले लोकांनी आत्महत्या करून घेतली. स्मॉल थिंग्स त्यात पयलीं तशेंचे US भितर एक मनश हांगचो IITN US भितर बरे पोस्ट आशिल्लो. आपणान बायले गुळ घालो, चेडवांक गुळ घालो, आपणान गुळ घालून घेतलो. कडे पडल्यार तागेले जॉब गेले काय. अय्यो नाही सांगलें तुका अशें सांचान पैशान जाव का ना म्हणना हांव तुका, पण कशेंपणी कोण जगून उरयत आशिल्लें, पण ही कूड नॉट कंट्रोल इट. त्यानं डिप्रेशन जावंक न्हू, तागेलें ताणें आत्महत्या करून घेतली. ताजे खातीर एक हें आमकां भारी यंगस्टर्स लोकांनी जिवना भितर स्थिरता, कित्याक स्कूल कॉलेजां भितर आमकां इंटलेक्च्युअली वयर उरता, इमोशनली जिवना भितर सांजचें एक चडाव उतार आयले भितर आमी कोसळटात न्ही. जिवना भितर चडाव उतार आयले की आमी कशें बरखरार उरचें तें तडोवंक घेवचें हें आमकां गीतेच्या अभ्यासान किंवा शास्त्राच्या अभ्यासान आमकां कळटा. देखून यंगस्टर्सांनी जास्ती हें समजून घेवका आनी जिवना भितर अडवड थोडो टायम काडका. आमकां योगासन एक्सरसायजा बद्दल मस्त सांगता म्हटलोच आसा. एक्सरसायज जावं एक आध्यात्मीक ग्रंथ वाचची, ते थोडं जिवना भितर अडवड करून घेवचें. आनी ताजे निमित्तान इन्नर स्ट्रेंथ म्हणटा आमी, इन्नर स्ट्रेंथ आमी डेव्हलप करूं येवका. हें म्हाका दिसता सर्व जाणांनी करता अशें म्हाका आमी गेले स्वंत अनुभव आसा. आनी इतर लोकां कडच्यान बी हांव मस्त लोकांक अशें पळयलां अध्यात्मा बरे काळ उरचे देखून मस्त जाणां पळयलां आमी की आध्यात्मीक साधने निमित्तान तांणी जिवना भितर कशें एक स्थिर दवर घेण्याची भावना तांणी दे आर सपोर्ट टू देमसेल्स एज वेल एज टू अदर्स. एक बरे रितीन आमगेले जीवन प्रवास घड का तर तुम्ही सांगितल्या म्हणके बाकी आमगेले ओट्टू काम करून बी थोडो वेळ आमी अध्यात्माक दिव का अशें हे एक म्हाका विचाराची मेळ्ळो. भारी आनंद जालो तुम्ही हांगा येयल्या बद्दल आनी तुमगेले विचार आमकां शेअर केल्या बद्दल तुमकां अनेक पंत धन्यवाद आनी आमगेले वीक्षकांक बी धन्यवाद. तुमकांय धन्यवाद. नमस्कार.